हांगासर येयल्ले आसा. म्हाका सुद्दां अचानकूच एक बातमी हांगासर कळ्ळी की जस्ट कॅज्युअली की अशी घटना हांगासर घडलेली आसा. आनी कचऱ्याचो पावसाळी दीस डिफिकल्ट जाता. इवन आमचे वर्कर्स मात तुम्ही विचार करा, ते मनुष्य प्राणी आसा, ते कशा पद्धतीने असले कचरो काढून ते हांगासर घाणीतले काम करता आमी दोळ्यांनी पळयलेले आसा. आणि म्हाका तर अशी दिसता हे घटना जेन्ना अशें घडटा तेन्ना प्रत्येकानी जर एक हांगासर अवती भोवती जितले सभोवताले लोक आसा त्यांनी तितकोच फुडाकार घेवंक जाय. हांगासर येवन कोण न्यूजन्स करता तांकां कंट्रोलान हाडपा खातीर आमकां तांकां मदतीची तेंची खूब गरज आसा. आज मिडिया तुमी हायलायट करता त्या त्या भागार आमी पावता आनी ते जागे आमी म्हणटा तशे कंट्रोलान घेवन तेतून आमच्या पद्दतीन आमकां ते सोय करून दिवपाचो प्रयत्न करता, वाठार नितळ करपाचो प्रयत्न करता. पण म्हणटार तशें जेन्ना सगळे वांगडा येतले तेन्नाच ही गोष्ट शक्य आसा. सिटी म्हणटकूच प्रत्येक गोष्टीचो वेवसाय आणि कितें तरी कोण पोट भरपा खातीर येता ह्या उद्देशान हांगासर येता. पूण म्हाका ह्याच गोष्टीची खंत दिसता की अशें जेन्ना गोष्टी खातीर आमी खंयचे तरी पाऊल उखलता तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक हांगासरल्या सिटिजनांनी हें आपलें कर्तव्य म्हणून हांगा सपोर्ट दिवंक जाय. तुमी जर पळयलां आसतलें मदल्या तेंपाक आमी इतलो ड्रायव्ह केलो, प्रत्येक वेळी आमी जेन्ना जेन्ना मायग्रंट्सांक काडलेले आसा कोण ना कोण तांकां हांगासर शेल्टर दिवपाक येतात, तांकां आदार दितात आनी ह्या लोकांक तेंचे पोटा पाण्याची सोय करूं नाका तांकां हाडून हांगासर खाण दिता. म्हणजे हे खत पाणी दिल्या खातीर हे प्रकार अशे वाडत चल्ले. आनी एका बाजूनी जर आमी जर थंयसर कितें तरी थंयसर निर्बंध घालपाचो प्रयत्न केलो, दुसरे बाजून ही जनताच आमच्या फुड्यान येता की तुमी गरिबाचेर अत्याचार करता. हो चुकीचो कन्सेप्ट आसा, तो हांगासर मोडून काडप तितकोच म्हत्वाचो आसा. कितें जाता खंयची गोष्ट घाणी कडेन पावली ती थंयसर हे प्रकार जातात. एक तर एक हेल्थाचो एक हांगासर प्रादुर्भाव जाता आनी हेल्थाक एक म्हणटा अनहेल्दी कंडिशन. हेच्या खातीर म्हाका दिसता कित्येक म्हयन्या पासून आमचे सर्वे चालू आसा. ड्रायव्हय जाल्लो आसा की जे कोण कचरो उडयता तेचेर कडक कारवाई जातली. आनी तरी सुद्दां लोकल आनी भायले अशे दोनूय म्हणून जो हो गार्बेज पॉयंट जाता तो कंट्रोल दिवप तितलेच कठीण आसा. नॉट ओन्ली फॉर द म्युन्सिपालिटी. तुम्ही पळयलां आसतलें सकाळी एकदा गाडी हांगासर क्लीन करून गेली की 2 ते 3 वरां, पण तितून आमकां निदर्शनां अशें येतलीं आसा आजूबाजूचें कितें आसा थंयसून हांगासर एक कचरो हाडून उडयता. तेंचेरी कारवाई आमी हे करून सुरवात केल्ली आसा. आनी पावसाचे दिवस आसल्या कारणान खूबच घाणीने चड मातशें चिगाळिल्लें वातावरण आसा. आनी दुसरो प्रश्न आसा तो मायग्रंट्स जे हांगासर हे करतात ते एक खंयच्या परिस्थितीन आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज ही परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की ते कचरो तितून असले हे विचित्र प्रकार. आनी ह्या हेच्या खातीर म्हाका दिसता पुलिसांनी सुद्दां खूब सिरियसली आमी कंबायंड आमी ड्रायव्ह केल्लो आसा. मदीं सगळे मायग्रंट्स आमी ताब्यात घेतलेले आसा. पुलिसांची ड्रायव्ह आनी पेट्रोलिंग चालू असले तरी आसतना असले घटना घडटा. म्हणजे हितून अर्जंटली आनी विचार करता आत्ताच आमी उलाप जाला की हेचेर आमी एकत्रपणान एक मिटींग घेवन हेचेर जास्तीत जास्त बेगीन कितें आमकां स्टेप उखलता ते जातलें. मदल्या तेंपाक आमी म्हाका दिसता हो मुद्दो आमी बरेच वेळा मांडलेलो आसा. जितले गार्बेज पॉयंट्स आसा इन म्हापसा ते म्हाका दिसता सगळ्या डिपार्टमेंटाक धरून तितून म्हणजे पुलीस येयले, बाकीचे PWD आनी बाकीचे हितूनसून ज्या कारणा खातीर हो पॉयंट हांगासर इतको क्रिएट जाता तेचे कडसून म्हाका दिसता आमदाराच्या मार्फत तांकां आमी सगळ्यांक हेचें इंटिमेशन धाडलेलें आसा. परत ही आतां आमची मिटींग जावपाचीच आसली की हेची ब्युटिफिकेशनाची प्रोसेस चालू आसतना आज ही घटना घडली. खरेंच वायट दिसता, अशी घटना जावंक पावना. आनी म्हाका एकूच सांगून दिसता की प्रत्येक नागरिकांनी आपले आद्य कर्तव्य म्हणून प्रत्येकाने जर एक आधार दिलो आणि ते आपले पुढाकार घेतलो तर हो प्रॉब्लेम बेगीतल्या बेगीन सेटल करपाक आमकांय मदत जाता. ती डेड बॉडी अनआयडेंटिफायड आसा. आमी मुद्दम पुलीस स्टेशन हांगारूच आसा एन्ड भितर सरलो तेन्ना PIन म्हाका अपडेट दिली कारण तो थंय आसलो. त्या कारणाक आमकां मातशें ते प्रोग्राम करपाक मातशें लेट जालें. ही हॅज मेन्शन दॅट इट इज अननोन पर्सन, मोस्ट लायकली अ रॅग पिकर म्हणून सांगलेलें आसा. वी हॅव ऑलरेडी प्रपोज्ड इन्स्ट्रक्टेड म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील टू रिमूव दॅट गार्बेज सायड फ्रॉम दॅट. कारण म्हाका खूब कंप्लेनी बाजारकारांचे कडल्यान कंप्लेनी आयले. पीपल सिटिजन्स वूड विजीट द मार्केट ऑल्सो हॅव कंप्लेंट अबाउट इट. About a week ago, we have instructed the Mapsa municipal engineer as well as the chief officer to kindly relocate that site. Because bazaran bhitar sabdana te it is not a very pleasant sight to see. So with regards to that, with regards to the garbage site, it will be shifted within the next couple of weeks. With regards to the dead body, very unfortunate. I'm sure that the investigation will go on. And police कडल्यान they will find whatever post-mortem or whatever their procedure, they will find the cause of death or who is that body. I am truly upset that such an incident has happened in Mapsa, and we work together, all of us work together to ensure that our city stays safe. That is stays safe. That's the reason why we came here prior to this news to appreciate the hard work of the Mapsa police. Over the last couple of months, there have been multiple cases, multiple issues that
वर देअर इन द सिटी आणि तेंच्यांनी इमिजिएट ॲक्शन घेवन वेदर इट वॉज रिगार्ड्स टू अ मर्डर दॅट टूक प्लेस कपल ऑफ मंथ्स अगो तेंच्यांनी ॲक्शन घेवन तांकां सस्पेक्ट्सांक हाडून कस्टडीन घेवन बरें फास्ट काम करून दाखयलेलें आसा. सो दॅट वे दे आर ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द सेफ्टी एंड सिक्युरिटी ऑफ प्रत्येक म्हापशेकारान जितले विलेज पंचायतचे म्हापशाच्या जुरिस्डिक्शना भितर येतात दे आर वर्किंग टायरलेसली टू एन्श्योर दॅट म्हापसा स्टेज सेफ. So again, a big round of appreciation to them from my side as the MLA. And with regards to this matter, again, I hope that they can identify and update us on fire. म्हापशा बाजारपेठ ही सबंद जगाचेर फामाद आसा आनी ह्या परिस्थितींत तुमी जर पळयशात हें गार्बेज सेंटर जें आसा हें म्हापशेच्या तोंडाचेरूच आसा. म्हणजे ही घाण पळया आनी तुमी बाजारांत एंट्री मारा अशी परिस्थिती आहा. तेका तेकोन हो पब्लीक टॉयलेट आहा तें सोपपीट आयुश्यान तें सोपपीट खाली करूंक ना. म्हणजे हेजो अर्थ तें सोपपीट कायमचें गटरान सोडलेलें आहा आनी ही घाण कायम वयता. हांगा आतां डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया हे रोग पसरपाची संभव आहा. कोणाचेच लक्ष ना कोणाकूच पडलेलें ना ही परिस्थिती आहा. आनी तेका लागून असो जेन्ना इन्सिडंट घडटा पळय तेन्ना हे सगळें आतां पुलीस यंत्रणा एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळें आतां येयलेलें आहा. अशें घडलें इन्सिडंट घडलें की तांकां जाग येता. तेज्या पयलीं कडेन कांय ना. हांगा बाबा वेपारी टॅक्स भरता रिक्षावाले टॅक्सीवाले हांव धंदो करता पोटाक लागून हे घाणीन रावन धंदो करता. हांगा भेलपुरीच्या गाडया हे घाणीन रावन ते भेलपुरी खाता म्हणजे तांकां बरी टेस्टी लागता ती असो तेजो अर्थ. आनी तेका लागून कोणूच ह्या हितून लक्ष घातलेलें ना. आयज आतां हो इन्सिडंट जालो आतां वर्स व्हॅन येयल्ली आहा ही बॉडी जेन्ना व्हरतले पोस्टमॉर्टम करतले तेन्ना कळटलें की ही कॉज ऑफ डेथ कितें आहा तें अशी परिस्थिती आहा. पण हांगा खंय तरी स्ट्रीक एक्शन जावंक जाय. ताबडतोब हे शिफ्टिंग गरज आसा की जेणे करून हांगा स्वच्छता उरतली आनी लोक वेवस्थीत ह्या बाजारांत येवंक शकतले. हांगा घाणी जाल्ले हुंदीर दिसाचे भोंवता हांगा ही परिस्थिती आहा. इतकें गलिच्छ वातावरण हांगा एंट्रीक आमच्या म्हापशा शहराच्या एंट्रीक जर ही परिस्थिती जाल्यार तुमी खाची कितें आहा गार्बेज कलेक्शन रेग्युलर जायना. गार्बेजचो प्रॉब्लम अजुनूय सॉल्व जाल्लो ना. तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा नगरपालिके कडेन की तेंच्यांनी खऱ्या अर्थान हे गार्बेजचे युद्ध पातळीचेर हें काम जालें. जवळ जवळ 300च्या वयर वर्कर आहा. खंय करता हे वर्कर सगळे नगरसेवकाच्या एक्स चेअरपर्सन हेंच्या घरांनी कामां करता ही परिस्थिती आहा. हे जर तुमी सारके आयडेंटिफाय करता जाल्यार कळटलें. नाल्यार इतके 300 वर्कर काम करिना म्हणजे वचतलो कोण हे सगळे परिस्थिती आहा. हांगा ती चवकशी करपाची गरज आहा. बाबा हे वर्कर वयता खंय कोणाच्या घरा काम करता ही चवकशी करपाची खरी गरज आहा. नाल्यार 300 वर्कर म्हापशा शहर साफ जायना म्हणजे वचतलो कोण. 20 वॉर्डान 300 वर्कर इट इज मोर दॅन इनफ. पण हे घडना न्हू. आनी त्या भायर डिसिल्टींग जें आसा पळय तें परत प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते भायल्या लोकांक स्वताचे वर्कर आसतना सुद्दां. म्हणजे हे वर्कर करता कितें कोण घेता तेजी हजेरी आनी दिसाक कितके वर्कर काम करता हें कोणाकूच खबर ना. सो अंदाज कोणाची डेड बॉडी चड करून म्हाका दिसता ही मायग्रंट आसूंक जाय. कित्याक हांगा जे मायग्रंट सकाळी फुडें रातचे हांगा जे सोरो पिवंक बसता आनी तेतूनसून तेंचे कितें तरी म्हाका दिसता सोरो चड जाला आनी तो न्हिदलो थंयसरूच तो मेलो असोय जावं शकता. आतां कॉज ऑफ डेथ कळटली पोस्टमॉर्टम बॉडी व्हरतली कळ्ळें न्हू. आतां हर्सवेन येयल्लेली आसा. हांवें इन्फॉर्म केलें पुलिशेक कळ्ळें तुका. आनी प्रेसवाल्यांक सुद्दां हांवें सांगलां की अशें अशें हांगा घडलेलें आहा. तेन्ना हांगा सगळे जाण येयल्लेले आहा. आतां आमचे चेअरपर्सन येयले आहा सगळ्यांनी येयला आनी तिणी म्हाका सांगलां की आतां हें ताबडतोब आमी शिफ्टींग करतले म्हणून. आतां जेन्ना असो इन्सिडंट घडटा पळय तेन्ना ही परिस्थिती जर अशी आहा ते रोगराई जावं जाल्यार विनाकारण लोकांक हे त्रास जावंक शकता न्हू. म्हणजे तेच्या पयलींच हें सॉल्व जावंक जाय प्रॉब्लम जेणे करून बाबा हांगासले पळय म्हापशाची जनता वेवस्थीत जगोंक शकता तरी. हांगा टॅक्स भरून सुद्दां रस्त्याची हालत पळय सगळी चाळण जाल्या. स्कुटर सुद्दां चलोवंक मेळना ही परिस्थिती. अनेक लोकांचे स्पायनल कॉर्ड हांगा पिड्ड्यार जाल्लेले आहा स्कुटरीन खड्ड्यान चलोवन कोणाचेर लक्ष ना कित्याक कोणाकूच काय पडलेलें ना. हांव सुदेश दिगंबर असोटीकर. आयज तुमी म्हापशाची दशा ही पळयल्या. आमी मुन्सिपालिटी बिलीम करता आनी बाकीच्या कोणाक सगळ्यांक करता. आयज ही परिस्थिती अशी आसा की म्हापशाची दुर्दैव ही आमच्या म्हापशाच्या आमदाराची आनी कोणाची न्हू. आयज तुमकां दिसतलें 25 वर्सां जालीं. 25 वर्सान आयज ही खेळ चालू आसा. आयज तुमी पळयला आसतना ही दुसरी काय चवथी बॉडी ह्याच वर्सांत. जाल्यार तुमी पळयला आसतना आयज पिवन ते हाची फाटली फूट पायरी ती बँक म्हापसा थंय बसलेले असतात. त्या भायर तितून 2 किन्नर आहात. हो सगळ्यात तितून आमचे स्थानीक पासून आहा पेडण्याचे आनी कोण अशें येवन हेंच्या वांगडा मायग्रेटा वांगडा सोरो पियेतात. सोरो पिवन तेंच्या हेचेर आयज जी हांगा हें जाल्लें आहा मेल्लो आहा तो ती बॉडी जी हें जाल्ली आहा पळय. पूण हेका कोण नियंत्रण दितलो. हेका चायवी केली स्वता मोडटात ते रातचे
लोकांची चोरी पासून जाता पण ही कोण त्यांचे लक्ष ना म्युन्सिपाल्टी आम्ही झाले 1000 फावटी बाबा हेंचेर कितें नियोजन दवरा ते म्हणून आमकां कांयच ना सध्या म्युन्सिपाल्टी जी आसा पळय तळ्यात मेळत आसा कोणाक काय पडलेलें ना जो कोण येता ते आपली बाजू मांडटा चल्लो आपली बाजू मांडले चल्ले ताका कांयच पडलेलें ना तुम्ही सादें उदाहरण म्हळ्यार आज मार्केटान जे पळयलात पळय आज तेंच्यांनी केबल घातला तेणे तुका डांबरीकरण करूंक ना काय ना रस्त्यार चलोंक गावना ना पार्किंग हो डिवायडर घातला ताका शिस्त ना म्हणजे हे सगळें चल्लां कमिशन तांकां पयसो कसो मेळटा कशा पद्दतीन पयसो खावंक जावो हीच परिस्थिती सध्या आसा ताका काय पडलेलें ना कोणाकूच ह्या म्हापश्यान कोणाकूच पडलेलें ना ही शेड आता जी घातल्या पळय ती कितें ताका म्हणून 5 वर्सां जालीं लॉकडावनाच्या भायर तेन्ना रायन ब्रागांचो त्या टायमार चेअरपर्सन आसलो त्याचा वापर जाता तो वापर केलो जाता कितें म्हणून शेड ती हो गार्बेज कलेक्शन तेजेर बांदला तो गार्बेज बसयला आणि दुसरो तो आमदार जालो आणि 4 वर्सां तर गेली तुम्ही पयला हावजींग बोर्डा कितले मान घातले तो हांगा कोणा तरी येतलो खंयचो तो नगरसेवक आपले साप घालतलो ते शॉप करून दितलो हे जातले कित्याक म्हापश्यान आयज अनेक तरेच्यो गोष्टी आयज बोसंडी कडेन तर ते शेड घालूंक शकतात ताका लावपाक टायम लागचो ना येस म्हापश्यान हरेक पहिला मार्केटानूच सगळें मेळलो आणि आमचो सीएम कितें सांगता आमच्या भुरग्यांनी धंदो वेवसाय करपाक भुरग्यांक जागो आसा गोंयकारांक जागो तेणें दाखोवन दिवपाचो म्युन्सिपाल्टीन पयलीं दाखोवन दिवपाचो मायग्रंटांक आतां जागो मेळटा हांव जाणा म्हाज्या फुड्यान एक गजाल आसा जेन्ना एक सेमिनार सांगलें कितें जर तुमच्या कडेन जर म्युन्सिपाल्टीक जर तुका हें दिवपाचें आसता मानधन दिवपाचें जर आसा जाल्यार तुमकां जागो आतां करेक्शन करून दितात ते हे परिस्थिती आसा म्हापश्याचो म्हापश्यान काय ना म्हापश्याचो आतां ही दुर्दैव अशेंच आसा आणि म्हापश्याकार सुदारचें ना चूक ही म्हापश्याकारांची आसा